मोगाच्या अष्टांदू 27 सादेकाळाच्या आयतारांत आमी भितर सरल्यांत आनी ह्या आयतारांत आमकां विशय आसा तो म्हणल्यार काळा परमोणे आमकां फळां दिवंक दर एकल्याक आयचो विशय उलो मारता। आयच्या पयल्या वाचपांत जे इजायास प्रवाद्याचें आसा तें आमकां दाका मोल्याचें हें गीत आमकां आयकूंक आमच्या कानार सादयता। आनी कोण परी हो दाक मोळो कुणून फातर काडून साफ करून रोवून हे दाक वेळ हे जमनीर लायलेले ही आमकां गितांतल्यान खबर आयकूंक मेवता। म्हणटच जेन्ना हे बरे दाक वेल रोयलेले तातूंत रानवटी दाकां हांकां दोनयाक फावो जालीं। म्हणटच ह्या पयल्या वाचपान आमकां ह्या गितांतल्यान आयकूंक मेवलें आसा। म्हणटच आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलो आमकां सांगता आमकां आमचे हुस्के काडूंक गरज ना, कित्याक आमच्या मागण्यांक दर एकल्याक आमकां कळीत जातलें। आमकां कितें गरजेचें आनी म्हत्वाचें तें आमच्या मागण्यान आमकां कळीत जातलें। म्हणटच आमची मागणी जेन्ना आमी देवाक उबारतात तेन्ना आमची मागणी दिनवासनी मागणी जावनी। म्हणटच आयच्या दिसाक जे शुभ वर्तमान आसा तें आमकां दाकाच्या मोळ्याची आनी कुडवाड्याची वोपार आमकां सांगता। आनी वोपार आमकां सांगतना आयच्या दिसाक हें पयलें वाचप जें आमी लक्ष घातना आमकां ह्या पयल्या वाचपान कळीत जाता तें म्हणल्यार देवान विचून काडलेले पोरजे सवें आनी आपल्या सवें एक संबंद जोडूंक सोदता। दुसरो जें वाचप आसा तें आमकां कळीत करूंक सोदता आमी तो संबंद जोडटलीं जाल्यार बागेवन पावलो आमकां म्हणटा आमच्या दिनवासी काळजांनी आमी आमची मागणी देवाक उबारची। जाल्यार हे वोपारीचेर ल्हानशी लक्ष घातना हो ल्हानसो नियाळ करतना दोन वस्तू म्हज्या मनांत भाव भयणींनो आयल्यो। पयली वस्त ती म्हणल्यार हे वोपारीचेर आमी तर लक्ष बारीकसाणेन घाली जाल्यार आमकां दिसून येता आमचो देव कितलो काकूटसार, आमचो देव बोगसण्याचो, आमचो देव सोंसणिकायेचो, आमचो देव शांतीचो, आमचो देव मोगाचो ही आमकां वोपारीन कळीत जाता। म्हणटच दुसरी वस्त हे वोपारीन पळयलें जाल्यार म्हाका आनी तुमकां दिसून येता मनीस कितलो काला पडूंक शकता, मनीस कितलो अनुपकारी जावंक शकता ही दुसरे वस्त हे वोपारीन आमकां दिश्टी पडटा। म्हणटच ह्याच विशयाचेर ल्हानशी लक्ष घातना पयली वस्त वोपारी सवें म्हाका व तुमकां कळीत करूंक सोदता ती म्हणल्यार भाव भयणींनो आमचो देव आमकां दर एकल्याक काला परमोणे फळां दिवंक लायता। म्हणटच आयच्या दिसाचो पयलो संदेश आमी तर हे राज्यांतलीं बरीं फळां आमी दिनात जाल्यार देव म्हणटा आपलें राज काडून आपूण फळां दितात तांकां विदेशांक दितलो। जाल्यार आयच्या दिसाक ह्या संवसारांत हें क्रिस्ती जिवीत जियेतना कसलीं बरीं फळां आमी दिवंक शकतात। आमच्या उत्मीक वाटेंत बरीं फळां म्हणल्यार पवित्र आत्म्याचीं फळां ती म्हणल्यार सोंसणिकायेची, शांतीची, मोगाची, एकवटाची असलीं फळां दिवंक आमकां आयच्या दिसाक पयली वस्त आमकां उलो मारता। नाजाल्यार हे काळा परमोणे आमी तर फळां दिवंक नात जाल्यार घोडे आमचे कडलें हें राज काडून घोडे विदेशांक दितले हे वोपारीची निमणी वड आमकां आयच्या दिसाक कळीत करता। आयच्या दिसाक आमकां दुसरो संदेश आसा आनी तो म्हणल्यार आयच्या काळार विचून काडलेलीं पोरजां म्हणल्यार आमी सगलीं क्रिस्ती धर्मांत जी आमी जियेतात तीं आमकां सगल्यांक विचून काडलेलीं आमी दर एकले कुलवाडी कशे आमी जियेतात। आनी म्हणटच आमी कुलवाडी कशे जियेतना आमकां दर एकल्याक बातिस्मा वरवीं एक कार्य आनी एक जबाबदारी दिल्ली आसा। आमी जाणात हे वोपारीन आमकां आयकूंक मेवता घोडे मुखेल यादनीक फारिजांव एकामेकाक बोटां दाखोवन देवाचो पुताचो संदेश घेवंक सोदिनासलेले। आज घोडे म्हजी आनी तुमची गोत अशीच जाल्ली आसा। आज हे राज्यान वावर करूंक
कुलवाडी कशें जियेतना आमकां दर एकल्याक बातीस दिवन ही जबाबदारी आमकां दर एकल्याक दिल्ली आसा. जायते फावटी घोडे आमी एकामेकाक आमची घोडे बोटां दाखयतात, घोडे एकामेकाक आमी दोशी कोत्तात. पूण आयच्या दिसाक आमी विचून काडलेली पोरजां म्हणून आमकां संदेश दिल्लो आसा. देखूनच सोंपयतना ल्हानशी एक गोत एका दादल्या सभेन जाल्ली तुमच्या कानार सादोवंक सोदता. एक फावटी हूंय एक दादलो देवाक भेट कोत्तना असो हूंय प्रश्न घालूंक लागलो. देवाकूय अशें म्हणलें, हांवें म्हज्या जिवितांत सगळेंच केलां, कोणाकूच वायट करूंक ना, कोणाचेंच वायट उलोवंक ना, न्हय म्हूण कोणाच्यो खबरो करूंक ना, न्हय म्हूण कोणाचेंच पाड घालूंक ना. जाता जाल्यार पळय म्हजे हात कितले साफ आसात ते. हांवें कोणाचेंच वायट करूंक ना म्हणटच म्हजे दोनूय हात साफ आसात. आनी देवानूय जबाब दिवन ह्या दादल्याक म्हणलें वय, तुजे हात साफ आसात ते खरें, पूण हांव तुका सांगूंक सोदतां तुजे हात रिते आसात. ओय म्हज्या भाव भयणीनो, आयज तर आमचे लागीं घडटा ते प्रमाणे, आमकां देण्यांनी भरला ते प्रमाणे, बरे गूण आमकां दिल्यात ते प्रमाणे आमी घोडे देवाचें राज पोरगोड करूंक सोदिनात. देखूनच आमचे घोडे हात रिते आसात. आमी घोडे ही जबाबदारी दिलेली घोडे आमी पाडूंक ना. जाल्यार आमी दर एके कुलवाडी कशें जिवंक घोडे आमी पावूंक ना. एकामेकाक घोडे बोटां दाखयतात. पूण आयच्या दिसाक देव आमकां ह्या विशया प्रमाणे दर एकल्याक उलो मारता. आमकां बरे गूण, बरीं बेसांवां आमचेर घालिल्लीं आसात. बोगसोणें काकलूत सोंसणिकाय आमचे सभेन दाखयलेली आसा. आनी ह्या ओपारी सभेन आमकां एकूच संदेश दिल्लो आसा, तो म्हणल्यार हे क्रिस्ती जिवितांत आपणाक सोबता तसलें जिवीत जिवन बरें पीक, बरीं फळां हे काला प्रमाणे दिवंक आयचो विशय म्हाका आनी तुमकां उलो मारता. जाल्यार एक बरें वावराडी कशें जावन हेंच देवाचें राज पोरगोड करूंक आमकां धीर आनी बोल ह्या आयताराक मागुया.